प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कुठ्ठाळचो उमेदवार थारावपा खातीर काँग्रेसीन हालचाली। रेड्डी पावलो गोंयांत। सगळ्या विरोधी पक्षांनी मेळून एकच उमेदवार घालचो म्हूण चल्ल्यात यत्न। ब्रार बिरेस्तारा गोंयांत पयल्या दिसा एकूय उमेदवारी अर्ज ना। चर्चिलांनी चलयल्या वेंचणुकेची तयारी। कुठ्ठाळची वेंचणूक लढयतलोच म्हूण पेटला चर्चिल। मात एलिना आड स्ट्रेट फायट जावची म्हूण यत्न। चर्चिल म्हणटा UGDPंत वचपाचो सध्या विचार ना। पुलीस, मरीन पुलीस आनी कोस्ट गार्डान दिसभर गोंयांत चलयली सागर कवच सुरक्षा मोहीम। मुंबय दर्यावट्यात घुसल्यात 5 आकांतवादी। IBची शिटकावणी। गोंयचे पुलीस म्हणटात सागर कवचा कडेन ना संबंध। सरकारी हॉस्पिटलांनी सेक्युरिटी गार्ड नेमपा खातीर 8 सप्तकां मदीं नवी टेंडरां। सरकाराच्या हायकोर्टान उतर। आदल्या भलायकी मंत्र्यान टेंडरां नासतना नेमिल्ले सेक्युरिटी याचिकादार कॅप्टन दत्ताराम सावंतान दिली माहिती। आनी बांदोडकार लीग 2020 क्रिकेट ट्रॉफींत साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबाचे शुक्रारा NRB GSA स्टार्सा बरोबर फायनल। रन रेटींग फाटी पडिल्ल्यान GCA अकादमीक चुकली फायनलींतली सुवात। आता खबरो विस्तारान। कुठ्ठाळे शक्यतो सगळ्या विरोधी पक्षांनी मेळून एकच उमेदवार घालचो हे खातीर काँग्रेसीचे यत्न चल्ल्यात। बुधवारा काँग्रेसीचो केंद्रीय निरीक्षक सुधाकर रेड्डी गोंयांत पावलो। ताणें काँग्रेस हाऊसांत थळाव्या फुडाऱ्या वांगडा बसका घेतली। कुठ्ठाळचे इच्छूक उमेदवार हे बसकेंत आपआपले लॉबिंग करून गेले। बिरेस्तारा प्रभारी जगमीत सिंग ब्रारा वांगडा म्हत्वाची बसका जातली। अधिसुचोवणे प्रमाण कुठ्ठाळे खातीर उमेदवारी अर्ज घालपाचो बुधवारा पयलो दीस आशिल्लो, मात एकूय अर्ज येवंक ना। गोयचो काँग्रेस निरीक्षक सुधाकर रेड्डीन बुधवारा कुठ्ठाळेच्या उमेदवारीच्या विशयाचेर काँग्रेस भवनांत फुडाऱ्यांची बसका घेतली। गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार हे बसकेक पावले ना। हे बसकेक विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार, महिला अध्यक्ष सिंथिया डिसिल्वा आनी हेर कार्यकर्ते आशिल्ले। कुठ्ठाळेच्या पोटवेंचणुकेंत 1 to 1 फायट जावची म्हूण काँग्रेस यत्न करता। दुसरे वटेन UGDPन चर्चिलाक दार उक्तें दवरलां। बिरेस्तारा सुधाकर रेड्डी आनी जगमीत सिंग ब्रार कुठ्ठाळेचे फुडारी आनी आमदारां वांगडा म्हत्वाची बसका घेवपाचे आसात। सगळ्या विरोधी पक्षांचो शक्यतो एकूच उमेदवार आसचो म्हूण यत्न चल्ल्यात। And DCC both DCC presidents and block president and frontal organizations, everybody is here. Rana Sahab hai, CLP leader, PCC president, we are there. Tomorrow we are going to meet our workers in Khordal itself. बाकी चीज कल बात करेंगे। Okay. On the government functioning, future strategy, strengthening of the party, everything. इतले मजगती मुख्य वेंचणूक आयोगान कुठ्ठाळेच्या पोटवेंचणुकेची अधिसुचोवणी बुधवारा काढली। कुठ्ठाळेची पोटवेंचणूक कार्यावळ। उमेदवारी अर्ज करपाचो निमाणो दीस 16 मे। अर्जाची छाननी 17 मे। अर्ज फाटीं घेवपाक मुजत 19 मे। मतदान 2 जून। मतमोजणी 15 जून। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी ज्येष्ठ चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी। दुसरे वटेन चर्चिलांनी वेंचणुकेची तयारी चलयल्या। कुठ्ठाळची पोटवेंचणूक आपूण लढयतलोच म्हूण चर्चिल पेटला। मात चर्चिल म्हणटा कुठ्ठाळे स्ट्रेट फायट जावंक जाय, भाजपाची एलिना आनी आपले मदीं। चर्चिल एकमतान सर्व विरोधी पक्षीय उमेदवार जावचो म्हूण यत्न चल्ल्यात, मात तो म्हणटा UGDPंत वचपाचो ताचो सध्या विचार ना। इंग्लीश मुळाव्या शाळांक सरकारान अनुदान दिवपाकूच जाय अशें चर्चिल आलेमांवाचें म्हणणें आसा। मोपा विमानतळाक चर्चिलाचो खर विरोध आसा। इंग्लिशाक ग्रांट्स दिवपाकूच जाय, मिडियम इंस्ट्रक्शनाक ग्रांट्स दिवपाकूच जाय। आनी मुगे दुसरो इश्टान म्हणटा मोपा एअरपोर्ट जावपा जायना, हो एअरपोर्ट जावपा जाय, होच एअरपोर्ट उरपा जाय, दाबोली। दोन मुगे इश्टाना हांव पॉलिटिकान आसूं पॉलिटिकान आसूं हे झुगडास लोक कोतलो फ्युचराक। चर्चिल आलेमांवान UGDPन येवचें म्हूण UGDPच्या फुडाऱ्यांचे यत्न चालू आसात, मात सध्या तरी चर्चिलाची तशी तयारी ना। प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस।
गोंयच्या सुरक्षा वेवस्थेची चांचणी घेवपा खातीर हांगासरल्या पुलीस, मरीन पुलीस आनी कोस्ट गार्डान मेळून बुधवारा दीसभर सागर कवच सुरक्षा मोहीम चलयली. 2 दीस ती चलतली. इतले मजगतीं लष्कर-ए-तैयबाचे 5 आकांतवादी दर्यावटया मुंबय घुसले आसूं असो दुबाव उक्तावपी शिटकावणी इंटेलिजन्स ब्युरोन मुंबय पुलिसांक दिल्या. हे फाटभुंयेर मुंबयच्या म्हत्वाच्या आनी संवेदनशील आस्थापनांची सुरक्षा वेवस्था खर केल्या. मात गोंयचे पुलीस म्हणटात मुंबयचो अलर्ट आनी सागर कवचाचो संबंद ना. मुंबयची महत्वाची आणि संवेदनशील आस्थापना सध्या हाय अलर्टाचेर आसा. लष्करी तोयबाचे 5 खापे आतंकवादी दर्या वयल्यान मुंबय घुसल्यात म्हणपाचो दुबाव उक्तावपी शिटकावणी आयबीन मुंबय पुलिसांक दिल्या. थंयच्यो ऑयल रिफायनरी, अणु संशोधन केंद्र आणि लष्करी आस्थापना सारकेल्या महत्वाच्या आस्थापनांचेर आतंकवादी हल्लो करपाक शकतात म्हणपाचे आयबीन शिटकावणेन म्हणलां. गोंयांतय मंगळारा गोंयच्या सुरक्षा वेवस्थेची चांचणी घेवपा खातीर हांगासरले पुलीस, मरीन पुलीस आनी कोस्ट गार्डान मेळून मंगळारा दीसभर सागर कवच सुरक्षा मोहीम चलयली. मात गोंयचे पुलीस म्हणटात मुंबयचो अलर्ट आनी सागर कवचाचो कांयच संबंद ना. इतले मजगतीं राजभवनांतल्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण राज्यपाल बी.व्ही. वांचू हांणी गोंयचे राज्यपाल म्हूण ताबो घेतले उपरांत हांगासरले मिलिटरी इंटेलिजन्स आनी आयबीच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन सुरक्षेविशीं कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर तांच्या वांगडा चर्चा केल्या. राज्यपाल हे एसपीजीचे आदले मुखेली. तांणी स्वता ही बसका घेतिल्ल्यान हे गजालीक चड म्हत्व आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.